श्री गणेशाय नमः। घाई सगळ्या कन्येवर येते करपाची, बाप्पाच्या एवकारात भोग अडपाची, बाप्पाची मूर्ती घराती घेऊन येऊपाची। बाप्पा आयलो रे पूजे कलायलो गा, गौरी शंकर ताच्या साथीक पुजलो गा, एका वर्सान मेळी ती एका मकान। चौथीच्या निमतान गोड दोड केले गा, बाप्पाक निवेदाक मोदक दाखयले गा, देवाचे प्रासादीक जेवण जेवले गा। आयली रे चवथ आयली, सगळ्याची सगळ्याक धाव धाव जाली, घरादारां सगळी रंगान रंगयली, बोनेरा तोरणांनी घरां सजयली, घरां सजयली। खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता, आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक, बरे तरेन समाजान आमी वावरुया। खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता, आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक, बरे तरेन समाजान आमी वावरुया। बाप्पा सगळ्यांच्या काळजात बसला रे, सगळ्यांच्यो कृती बसून तो पळयता रे, तेका जाय तशी आमची जीण करूया रे। आयली रे चवथ। श्री गणेशाय नमः। घाई सगळ्या कन्येवर येते करपाची, बाप्पाच्या एवकारात भोग अडपाची, बाप्पाची मूर्ती घराती घेऊन येऊपाची। बाप्पा आयलो रे पूजे कलायलो गा, गौरी शंकर ताच्या साथीक पुजलो गा, एका वर्सान मेळी ती एका मकान। चौथीच्या निमतान गोड दोड केले गा, बाप्पाक निवेदाक मोदक दाखयले गा, देवाचे प्रासादीक जेवण जेवले गा। आयली रे चवथ आयली, सगळ्याची सगळ्याक धाव धाव जाली, घरादारां सगळी रंगान रंगयली, बोनेरा तोरणांनी घरां सजयली, घरां सजयली। खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता, आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक, बरे तरेन समाजान आमी वावरुया। खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता, आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक। श्री गणेशाय नमः। खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता, आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपाक, बरे तरेन समाजान आमी वावरुया।
खोशी दिवपाक बाप्पा घरा येता आमच्या मदी बरे विचार पसरोवपा बरे तरेन समाजान आमी वावरुया बाप्पा सगळ्यांच्या काळजात बसला रे सगळ्यांची हांव अमोल ढवळीकर 2020-2021 साली मंडळाचो अध्यक्ष म्हणून चूज केल्लो म्हाका सो सगळ्यांचे हांव आभार मानता आनी ह्या वर्सा कोरोना व्हायरसाच्या महामारीक लागून आमी सगळे प्रोग्राम्स बाकीचे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स सगळे कॅन्सल केल्ले आनी सकाळीं फक्त आरती आनी रातची आरती आनी आज 6th डे गणहोम आसता त्या प्रमाणे सोशल डिस्टन्सींग सगळे नॉर्म्स एज पर गव्हर्मेंट गायडलायन सगळे आमी नॉर्म्स फॉलो केल्ले आसा आनी फाल्यां 7वो दीस विसर्जनाचो ते पूण एज पर गव्हर्मेंट गायडलायन्स जस्ट थोडेच कमिटीचे मेंबर्स आसतले आमचे आनी त्या प्रमाणे आमी कपलेश्वरी विसर्जन करतले रफली अरावंड एक 7 पर्यंत सो लोक बीन येताले हांगा सार्वजनीक म्हणटकच तांकां कशें कितें हांगा तुमी हें केलें हांगा बॅरिकेडिंग केल्लें प्लस सेक्युरिटी दवरलेलो तो गन यूज करतालो टेम्परेचर चॅक करतालो एक रजिस्टर दवरलो आमी प्लस बाकीचे सॅनिटायझर्स जे कोण मास्क घालून येवना तांकां आमी मास्क दिता प्रोवायड करताले हांगा सो त्या प्रमाणे SOP सगळी मेंटेन केल्ली आसा पळयता रे तेका जाय तशी आमची जीण करुया रे आयली रे चवथ आयली सगळ्यांची सगळ्यांक धांव धांव जाली दारां सगळी रंगान रंगयली बोनेरां तोरणांनी घरां सजली आरास करपाक भाल्ली